स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा नमो शारदा मूळ चत्वारि वाचा गमू पंथ आनंत या राघवाचा सुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा जय जय रघुवीर समर्थ मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या आत्मबोधासी त्वा बोध व्हावे अपत्यापरी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा जय जय रघुवीर समर्थ। रामा मी तव दास दास म्हणवी माते कशाचे भय रामा जाईन जा सुख घना होईल तेथे जय रामा या भुवनत्रयी तुझ विणे नाही दुजा तारक रामा तू सकलार्थ पूर्ण करिसी तू तात मी बालक। ओम श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ। ओम नमो भगवते श्रीधराय नमः। ओम नमो भगवते विठ्ठलाय नमः। जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतेजन हो, सगळ्यांक वंदन करून आयचे कार्यक्रम सुरू करूया। लक्ष दिवन ऐकयाती 5 श्लोक लक्ष दिवन ऐकल्यार मात्र लक्षांत वता आणि लक्षांत वरल्यार मात्र आम्ही मुखारी लक्षापर्यंत वचू शकतात हे लक्षांत दवरत त्यामुळे ती लक्ष दियाती एक मनान ऐकयाती। आता मी काल काही दुसरं समासू ऑलमोस्ट जायतला थोडेची हे वरल्या माया निरूपण माया जे जे दिसत ते माया त्याच पहिला मी सूर खंच्यान केला। आज एक दोन्ही नवीन लोक येयला सच्चे दिसता अशी दिसत म्हाका गोतना तरीके थोड्या मी म्हळ्यार आनी नाल तर हे 5 समास असती तर काल ते बटाटे रेसा उदाहरण दिलवरी दुसरं बटाट काढताना पहिले दांटून दुसऱ्या लॅग वचका लागता नाजाल्यार जायना तशी आत्माराम सूर केलता वेळी अनुबंध चतुष्टय पळयल्लें मी ताका अधिकारी मनुष्य कोण आत्माराम स्टडी करूक अधिकारी कोण की ज्या मनुष्याने दासबोध मनापासून ताजे विवेचन ऐकल्या किंवा स्वतः ताजो अभ्यास केला आचरणात हाडचो प्रयत्न केला समर्थकल म्हणतात हे पळोवन आणि मनाचे श्लोक डूज आणि डोंट्स त्याप्रमाणे सखोल ताजो अभ्यास करून त्याप्रमाणे वागचो प्रयत्न करता असं ती केला अभ्यासही केला वागण्यांतूय मस्त फरक पडला आमगेल्या खरेंची आनंद यात्रा काढली 2.5 वर्ष जाऊन गेली मस्त फरक पडलो। आता 3 वर्ष जातात म्हाका दिसता फेब्रुवारी 9 तारखेक 3 वर्ष जातात तरी समर्थांगेल म्हणणे कलस
की अजुनी आणि तांगेल जाल्लें पण आमकां अजुनी आत्मज्ञान जाल्लें अशी दिसता वे. आत्मज्ञान जाल्ल्यार म्हळ्यार कशें कळटा आमकां आत्मज्ञान जाल्लें की ना म्हणून. आत्मज्ञान जाल्यार मनुश्य खंय आत्मज्ञान जाल्लें म्हणा जाल्यार आत्मज्ञान जावंक का हाजी चटक तरी लागता आमकां. त्या ध्यास लागता ताजो, निधिध्यास लागता, निजध्यास लागता. हां आणि तरीके अजुनी जायना म्हूण एक नमुन्याक तळमळ लागता. ते जाणून घेवची इच्छा लागता. इतलें हांव करता असं अयो तरी कशी विचारचें बा म्हणून समर्थांक ही शिश्याक डिफिकल्टी कळली आणि तांणी जावन म्हणलें की शिश्या तूं म्हाका विचार न्ही जाल्यार हांव जावन तुका सांगता असं कळ्ळें. म्हळ्यार म्हाका दिसता असं की तुगेल अजुनी फायन ट्युनिंग जाय न्ही. तुगेल अहंकार वचका तितलो वच न्ही. तुगेल वागण्यान तूं जशी पडका तशी फरक पड न्ही. सुख दुःख हें द्वैत तुका अजुनी त्रास दिता असं. प्रपंचान तूं सगळीं त्रास दिता ती पण ते आमकां लागू न्हय जर आमकां आत्मज्ञान जाल्लें. आनी आत्मज्ञान जावंक का हें ताजें प्रयोजन आसा. हां आनी विशय कल्लो आमगेल आड कलकल येता हाजो त्याग कशी करचो हो हाजो आत्मारामाचो विशय आसा. अनुबंध चतुश्टय म्हळ्यार कळ्ळें अधिकारी कोण की आमी सगळें केल्लें पण अजुनी आमकां मनांतल्या मनान दिसता की खंय की खरखर आसा. रेडिओ ट्युनिंग केलेले वरी समो फायन आवाज येना तावळी समर्थ स्वता जावन म्हणटात की आपण तूं कोण दिता आनी खंय चुकता असं कसले आड येता हें सांगता जाल्यार मल्ल्यागी लक्ष दी. एकाग्र जावन लक्ष दी. ताजे खातीर कसली साधन करका. हां हें बरोवचें प्रयोजनच इतलें. हान तूं तें सांगता ती आमी हान तूं खंयचें दासबोधान तूं मनाचे श्लोकान तूं प्रपंच आशिल्लो आनी परमार्थ आशिल्लो दोनी हान तूं डूज डोंट्स आशिल्ले तांतूं तरी समज म्हळ्यार मातयेची हें मायन गोल्ड मायन न्ही तशी दासबोध आशिल्लो. जर तांतूं भांगार सोदून काडका लागतालें माती सांगती माती सांगती तशी मनाचे श्लोकान तशें न्ही. प्युअर भांगराची बिस्किटां नुस्तीं ताका माती बिती कांय ना. डायरेक्ट सांगिल्लें अशें करा ती अशें कोर नाका ती अशें करा ती अशें कोर नाका ती. तें सुद्दां केल्लें मी श्रद्धेन केलें भावयुक्त केलें. तरी खंयकी आमकां अजुनी सम कळनी म्हळ्यार हो गहन आसा विशय. कळच्याक तितलो इजी ना आमकां दिसता तितलो. त्या निमतान पांचची समास असले अधिकारी मनुश्या खातीर बरयले की जाका फायन ट्युनिंग आपणाल जावंका आनी जे आमगेल आड येता असं अहंकार म्हणा जे काय असं हे समर्थ सद्गुरू तुमकां कळटा मगल्या ज्ञानाची आड कल्ली येतस म्हणून. हां ते तुमी घालोवचे प्रयत्न करता आनी तुमी कशी म्हणटात तशें हांव करता तयार आसा. हां आनी समर्थांनीच तांकां सांगलें तूं विचार न्ही जाल्यार हांव तुका सांगता तुज्यान अजून कलकी कमी आसा पण तुका तळमळ आसा आनी म्हाका तळमळ आसा की तुका आत्मज्ञान कोण दिवची. खरें म्हळ्यार तूं इतलें कश्ट कळ्ळें ती ते फक्त उद्धवाक सांगना ती तांणी उद्धवा खातीर हें म्हणलेलें. हां इत्या म्हळ्यार तांणी देह दवरतना हो मस्त रडलो खंय पाप म्हणून तांणी सांगलें रोड नाका तूं हेंच आयकल वे देह नाशिवंत आसा तो केन्नापुणी वचचोच आसा आनी मी आहे जगदाकारी ग्रंथरुपे सगळे कडेन हांव आसतलो कसलें तूं रडता तुका हेंच कळ्ळें म्हणून ताजे खातीर तळमळी पोटी तांणी वेळ कमी आशिल्लो तर तांणी हो 5 समासाचो आत्माराम हो ग्रंथ बरयलो. ग्रंथ सान पुस्तिक म्हूण येद 205 श्लोकांचे हे आसा मना श्लोक ते खंय आनी हे 5 समास फक्त आत्माराम जाल्यार ताजी व्याप्ती ब्रह्मांड बोर आसा. तर तो अधिकारी उद्धव आसा तशी आमी स्वताक तपासून घेवंका आमी अधिकारी आसत वे ना जाल्यार आमी जावंका अधिकारी म्हळ्यार कळ्ळें खंय आमगेलें चुकता हाजे आमी कल म्हणटात मनन म्हळ्यार साधक बाधक विचार करका स्वविश्लेशण करका. मनन म्हळ्यार विश्लेशण. हां विशय खंयचो हाजो अनुबंध चतुश्टयाचो अधिकार जाले विशय नाशिवंताच त्याग कशें करचो हो विशय ताजे प्रयोजन त्याग कोण कल करचें. हां तरी आमगे भितर जो आत्म आसा ताजे परमात्म्या लेगी परब्रह्मान तूं मिलन जावंका
आनी आमकां आत्मज्ञान जावंक हो इरादो, हें प्रयोजन, हें कारण इतलें सगळें करच्याचें. आनी तातूंत संबंद केलो तरी शिष्य आनी गुरू जाल्ले, पण एक प्रापक असो आनी एक प्राप्य असो, आमकां की मेळोवचें असो आनी एक मेळयतलो असो, ताका थंय घेवन वचचें असो. मध्येच ब्रिज कोण? श्री सद्गुरू. श्री सद्गुरू आमकां घेवन वचचें असो. तर त्या प्रमाण पळोवंक तर आमी पयलो समास केलो तो त्याग निरूपण, 5 समास आसा. ताजे नंतर त्याग करच्या कल्ल आड येता. त्यागांत आमी हें पळयलें की त्याग म्हळ्यार प्रत्यक्ष त्याग करता म्हूण ना. त्याग म्हळ्यार काण उडोवचें. समर्थ कल म्हणटा ती तुका कल्लें जें नाशिवंत आसा, जें तुका मोर वतन व्हरूंक जायना, ज्याक उत्पत्ती स्थिती लय आसा आनी तुका कांय ताजो उपयोग ना, ताका त्रासूची जाता, तर ती त्या हांतुली तूं त्याग कर म्हळ्यार प्रत्यक्ष वस्तू काण उडोवनाका. तुगेलो देह सुद्दां त्याग करचो असो. त्याग करचें म्हळ्यार आत्महत्या करची ना ना ना. तांतूल आसक्ती, तांतूल मालकी हक्क दिवन सोडी आनी सत्य जाण चेरडा. सत्य जाण हो देह तुगेलो भाड्याचें घर आसा. तुला आत्म राबला हें भाड्या घर आसा, तुगेलें स्वंत घर न्हय. ताजी मालकी ना तुल्यागी. तूं स्वता समजता की हांव मालक आसा ह्या देहाचो, विच इज नॉट ट्रू. तेमी ती लक्षांत दवरी. तुगेलो मालकी हक्क आसा न्ही, तूं हांव हांव करता, तो मालकी हक्क म्हाका दिवन सोडी. समर्थ सांगतात हांव तुका पेलदिकान व्हरून परब्रह्मांत हाड घालता, तुगेल फायन ट्युनिंग करून तुका आत्मज्ञान जाय आशिल्लें पळयता. कळ्ळें न्हय? तरी तावळी खंयची खंयची अशाश्वत आसा, सार असार उत्पत्ती आसा. खंयच्याक उत्पत्ती आसा की ताका स्थिती आसा, स्थित्यंतर आसा म्हळ्यार बदल जाता आसा, आनी ताका लय आसा. नित्याक आमकां दिसता कितले लोक मरतात, आनी खंयच्याक तशें आसा जें जें तूं पळयता आसा ताका तेंच आसा, आनी ताका माया म्हणटात. माया म्हणटात तेमीच माया हें दुसरें पंथ आयल्या, म्हळ्यार दुसरें चॅप्टर दिला. कारण त्याग कल्ल्याच करचो. आनी ताजे खातीर पयलीं स्तवन सुद्दां तांणी परब्रह्म निर्गुण परब्रह्माचें स्तवन केलें. निर्गुण गणेश आनी सगुण गणेश. सगुण गणेशाचें सुद्दां स्तवन केलें, निर्गुण गणेशाचें केलें. तशीच माया, मायेच केलें. शाब्दिक जें आसा तें सगुण जावन येता, मिडियम आसा माया म्हळ्यार. दृश्य अदृश्य अशें आसा. तर ती कलकल करता. शब्द हे तिगेलें सगुण रूप आम उच्चारूं शकता, ती आमकां आयकूंक शकता, ती पंच ज्ञानेंद्रियान ताजें ज्ञान जाता. आनी जें पंच ज्ञानेंद्रियान खंयचे इंद्रियान ज्ञान जायना, जें फक्त अनुभवचें आसता, तें केलें तातूंत अर्थू हाजें ज्ञान जावचें म्हळ्यार स्वानुभवान तें अनुभवचें आसता. खंयचोय अनुभव हो युनीक आसता, आमचे पुर्त आसता, ते अनिर्वचनीय आसता. अनुभव तेवें सांगिल्लें तशें तो अनुभव. आनी कड्डेरी आतां तुमकां त्याग करी म्हळ्यार कल्ल्यास त्याग करचो. ते अशाश्वत चीज जी जी आसा, तुमगेलो देह सुद्दां तो त्याग करात. म्हळ्यार कल्लें की तांतूल आसक्तीचो त्याग करात. आसक्ती म्हळ्यार कल्लें हांव अमर आसा अशें परब्रह्मा शिवाय ह्या जगान तूं माय सुद्दां अमर ना. जो जन्म आयला, मायेक सुद्दां उत्पत्ती जाली. हुंकार जेन्ना जाल्लो, स्फुरण जाल्लें, ताजी उत्पत्ती जाली. नित्य नूतन रूप तियेचे, मन करी भाव विभोर के. तशी माया, कळ्ळें? नित नवीन लावण्य तियेचे, मन करी भाव विभोर. तशी ती शब्दांची रूपां करून घेता, शास्त्रांत थावन येता, देहांत थावन येता, विंगड देह धारण करून येता. आनी त्या देह तिने इतली सृश्टी ती आयली अशी आनी तोप गायली, आनी ऊर्ध्व मूलम अधशाखाक तिची मूळ माया तयार जाली. मूळ मायेंतल्यान गुणमाया आयली, गुणमायेंतल्यान गुण साम्य आयलें, तांतल्यान गुण क्षोभिणी जाली. क्षोभिणी म्हळ्यार ओम, क्षोभ जालो आनी तो ओम भायर पडलो. तांतून 3 त्रिगुण भायर पडले आनी पंचमहाभूत अष्टदा प्रकृती जाली.
मातीने सृष्टी निर्माण केली, नाना नमुन्याची सृष्टी. कशी चक्कर येता तशी सृष्टी. आमगेल घर देवा कुडांत एक आमी बल्ब लावन दवरला. ताका कल्की बा तो ताजे रंग अशी फिरत आसता, ती कलर्स मात ते घुंवच्या लागता थंय राबल्यार. आनी बंद केल्यार काळोख जाता. तशी मायेची अवस्था जाल्या आमगेल्या. पळोवनच्या गेल्यार मात ते घुंवता, चक्कर येवच्या लाग, चक्रायता मन. खंयच्यान आमी शिरकून पडती द म्हणून भरवस ना. जाल्यार त्या मायेन तुय दोन नमुने आसात, एक विद्या आणि एक अविद्या. विद्या म्हळ्यार दैवी गुणांची ती विद्या, आणि अविद्या म्हळ्यार आसुरी गुणांची प्रापंचिक. ते प्रपंच कोण नाही म्हणना ती. जाल्यार दैवी गुण घेवन प्रपंच करयेद आणि आसुरी गुण घेवन सुद्दां प्रपंच करयेद. त्या प्रपंचांत आमी शिरकून पडली तरी त्या गुणांथावनूची, सत्वगुणांथावन अहंकार येता, मत्सर येता, रजोगुणांथावन कल्ल येता, लोभ मोह येता, धांवत पडतात हांगा तें हांगा तें, हें जाय तें जाय, तें जाय हें जाय, कामन पूर्ण जायना ती. आणि काम क्रोध तमो गुणांथावन कोप येता, हें जाय तें जाय, मेळ्ळी जाली की कोप येता. नाल्यार कामभावना, इच्छा, एक गेल की हें दुसरे कले सेक्शुअल फिलींग म्हणटार जाल तरी तें वचना. ततक किम ततक किम ततक किम ततक किम खंय. तशी गुरुंगल चरणा लागी आमगेलें मन जर संलग्न जायना जाल्यार शंकराचार्य विचारता ती ततक किम ततक किम ततक किम ततक किम. तशी तर तें आसक्तीचो त्याग करता. देहाच त्याग करचो न्ही, तर देहाची आसक्ती म्हळ्यार कसलें, देह भाव जो आसा, देह भाव म्हळ्यार कसलें, हांव म्हळ्यार फक्त देहाची. देह म्हळ्यार हांव. देहा लागी आमगेले इतले तादात्म्य जाल्ल्यान तोंडान आमी म्हणटा ती मगल देह म्हूण. मगल देह आशिल्लें हांव कशें जावचें, हांव जावचें शकता जावचें शक्य ना. देह मस्त नमुन्याचे आसा, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण सगळे देह आसात. देह चतुष्टय खंय, कोश कितकी आसा ती, पंचकोश आसा ती, पंच प्राण आसा ती, हे पुरे देह ते मगल आहे. जाल्यार त्या म्हळ्यार हांव न्ही, त्या म्हळ्यार हांव न्ही. तर त्या हांतुल्या आसक्ती सोडका. आसक्ती म्हळ्यार कसलें, हांव मगल देहाक अमर करतलो. आमी ते हांतू रामायणांत पळयता ती, त्या रावणागेर कल्ल जालें. ताणें तें दुसरें तें चारूहंस की कल्की ताणें हें अस्त्र सुद्दां मागून घेतलें आनी दिल्लें गिफ्ट म्हणून. जाल्यार तें दुधार्यच खंय. तूं जर वायट कर्मा खातीर केलें तर तूं भोगपाक लागतलें, आनी बरें कर्मा खातीर केलें ताजी फळें मेळटलीं. ताजी फळ मेळटा कल्ल करतात तें. तशी आमगेली कर्मांची फळ भोगूंक आमी आयल्यान ती. आनी तरी म्हळ्यार देह हो आमी भोगून चुकोवन, आमगेले प्रारब्ध भोगून आमी फ्री जावन आमी परत वचका न्हय, देहाचो उपयोग करून घेवंका. ताजे बदलाक देह म्हळ्यार हांव, आनी आमी प्रपंचांत घुसल्यान ती कसले नाम घेना ती, कांय ना. हांव सगळें करता, हांव 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 रे. आनी ते चिकट ते फणसा चिकावारी आमकां भायर पडूं जायना. सिद्धी मेळटात पण रिद्धी मेळना, भायर येवचें जायना. आमगेलो अभिमन्यू जाला सद्याक, तरी समर्थ सांगता ती तशी कोर नाका. तुगेल तशी जाय न्ही येदोळच्याक, आमगेल जाय न्ही. आमी आनंद यात्रेची वाटसर वसत न्ही, इत्याक म्हळ्यार तेमितीच आमी अनुभव चतुष्टयांतू, अनुबंध चतुष्टयांत आमी अधिकारी आसत. आत्माराम आयकुनच्याक इत्या म्हळ्यार आमकां तळमळ आसा. सुमार मट्टाक आमी चेंज जाल्यान ती. आमी तशी प्रपंचान शिरकून पडनी ती. तरीके थोडे जे वरल्या शिरकून पडल्यान ते कशी भायर पडचे. आमी ग्रहस्थ लोक तेमिती तें सांगल्या. आनी जे जे काय त्याग केलेच करचो, जे जे आपणाच सांगा तुका व्हरू जायना मरून वतना, ताच त्याग करी. त्याग करी म्हळ्यार कल करचें. अशी वस्तू का बा ही वस्तू एकागी जी उचलावी आनी देऊन टाकावी, दासबोधांतान एक कड म्हणल्या. परब्रह्म म्हळ्यार कल वस्तू आसय उबारली आनी तुका दिल्ली म्हणून, तशी जायना. तशी जायना. तेमिती कल करका की त्याग करचें म्हळ्यार तातूंत हें मालकी हक्क आसा न्ही तो सोडून दिवचो. आमी जमीन आनी विकत घेता ती, घर विकत घेता ती, त्या वेळार ताजे वेळार मालकी हक्क सोडता ती, पयशे घेता ती. एक मिनिट.
आणि ते विकतात. म्हळ्यार इतले दिवस थंय म्हाका दिसतालें मगल मालकी आस. तांणी सांगलें हांव तुका भाड्याक दिला हो घर, तूं मालक जावचें पळयतस, गपचूप म्हाका दिवचोळी. म्हळ्यार तांतून मालकी हक्क दिवचोळी. बरोवन दिल्लें, चला आमी दितले. स्वामी म्हणटात मी घेतले. शिखांक कितें जाल्या. एक मिनिट एक्सक्यूज. कितें खून जालें. आता हें त्याग करतना ताजे नंतर माया येता. हें त्याग करूंक आमकां मायाच आड येता. माय म्हळ्यार एक गोळा गरम गरम एक सॉरी एक्सक्यूज मी. हां, त्याग कल करचें तें सांगलें. हां, कशी करचें तें सांगलें की तांतून मालकी हक्क सोडून दी. मालकी हक्क सोडून दिल्यार कल जाता की आमकां वापरच्या दिल्या. आमी कल आत्महत्या करता म्हणना. देहाच मालकी हक्क सोडल्यार तांणी मरसर आमी वापरच्या जाता. उलट भाडोत्री असं म्हणना पडे, भाड्या घरांत आमी राबता ती दुसऱ्या घर म्हणना पडे आमी समज त्या घराची काळजी घेतात. हां, कल्या म्हळ्यार वतन क्लीन दिवंका. गुरुदेव टागोर वतन 8 दिवस थंय तांणी मरच्यो तांकां कळलेलें, तांणी उपास केले खंय आनी लॅक्सेटीव घेवन पोट थंय समज साफ करून दवरलेलें की हो देह परमेश्वराक परत दितना स्वच्छ दिवंका म्हणून भितर भायर. तसले नमन्या शरीराची काळजी घेवची. आहार विहार सगळं बरोबर करून. हां, आनी त्याग म्हळ्यार तांतून मालकी हक्काच त्याग करचो. कळ्ळें. म्हळ्यार मालकी तागली तर तांणी दिल्लें तशें तें काम आमी करचें. वी आर एम्प्लॉईज ऑफ माय सद्गुरू. आमी ताका एक फन दिवन जालें न्हय. आतां तांणी कशी ताका भाडें दिवंका की ना. भाडें कल दिवचें. भाडें कल दिवचें तरी नामस्मरण सद्गुरून दिलें नाम सतत घेवचें, तेंचें भाडें. भाडें दिना जाल्यार ताजो आमगेलें हें त्या मालकी हक्काचो अर्थ ना. भाडें दिना जाल्यार ते भाडें करूंक हाकलयतात. गोतस आमकां तशी हाकलयतली. तशें जावं न्हय. आतां माया म्हळ्यार कसलें, जी दिसता पण ना, जी नाची जाल तरी आमगेल्या प्रत्यक्ष आमकां अनुभवा येता पंच ज्ञानेंद्रियांनी हाज्यानी. कळ्ळें. म्हळ्यार पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय पुरे तिवय मायाचेच. यद दृष्टम तद नष्टम. हां, आनी हें कलें आसा परब्रह्म कशें आसा अजर. हां, अज जन्माक येयनी. त्यामी ताका स्थिती ना, लय ना, त्रिपुटी ना, अज आनी अजरा. ते केन्ना म्हणतार जायना, ताका स्थितीन फरक पडना. आनी अमर आनी सदैव आसता, सर्वत्र आसता, समान आसता. ताजी कुडकी करून हांग दिव्या थंय दिव्या म्हण करूं जायना तशें तें. आनी ताजे समविरुद्ध माया. जें जें आमकां दिसता ती सगळी माया आसा. कळ्ळें. म्हळ्यार आमी पळयता ती ह्या दृश्टीन. ही दृश्टी ही वय मायाची आसा. कोण कोण जन्मांत आसता ती दिव्यांग आसता ती तांकां सुद्दां ही मायाच आसता. तांकां स्पर्श ज्ञान आसता, हें आसता. माया एक एक फन दिसता, एक फन दिसना जाल्यार ती जाल्लेलीच ना अशी कोणाक परब्रह्म अनुभव येता की ती माया तिरोधान जाता. काल हांव एक काणी वाचून दाखयली वारकऱ्यागली. वारकरी म्हळ्यार एक साधक वारकऱ्यागली. गुरूनी ताका कशी मदत केली म्हूण तशी आमकां जाता. आनी ती माया एक तर घातकय आसता
पण एक बाजूने तीच ईश्वरीय माया आहे. ईश्वरीय माया आमकां मदत करता परब्रह्माला होऊन ती बोट घेऊन येता हें करता. आनी ताजे आमी साधन कशी करका त्या मायेची जंजाळ हातूं माय कोणाकय चुक्क न्ही, प्रारब्ध कोणा चुक्क न्ही. आमी गृहस्थ आश्रमी आसत. तर सगळ्यांत व्हड हें म्हळ्यार कळ्ळें की तिगल गुणधर्म ओळखता ती. गुणधर्म कळ्ळें म्हळ्यार स्वाश्रय म्हळ्यार असं म्हळ्यार कळ्ळें की ती परब्रह्मान थावन ताजें प्रतिबिंब पळोवन ती माय तयार जाली. कळ्ळें न्हय? प्रतिबिंब पळोवन न्हू माया तयार जाल्या. आनी ती सेल्फ सपोर्टींग आसा. ती परब्रह्मान थावन आयल्या वय पण तिक ना भयंकर ती पॉवर्स आसा. ती ईश्वर आसा. तिगल इच्छे शिवाय झाडां पान सुद्दां हालना. जाल्यार ती प्रतिती मात्र सत्तावान म्हळ्यार आमकां जेन्ना आमी ताजी प्रचिती घेता आसतात मायेची त्या वेळार ती थंय प्रेझेंट आसता. आनी ती दुसरे कडेन वचुली माया की आमी तें विसर न्हू आमगेर साधन यें लागता. म्हळ्यार वेळ काडका वेळ भरपूर मेळटा नाल्यार आमकां वेळू मेळना. आज चेडवांक स्कुला व्हरून पावयलें, काल उदाहरण दिलेलें. चेडवांक स्कुला व्हरून पावयलें पण घार येवन ह्यो ती रडटात की कळ्ळें अशी तशी नात्र आयली. ती आयली मजा केली त्या वेळार मायेचो अनुभव घेतलो. कलकल तांकां कोण दिलें, कल केलें. आमी गृहिणी म्हणून कसलें केल्लें. डब्ब कोण दिलो, हें केलो. चेडवांक म्हणा बामणाक म्हणा ती ऑफिसा वचुली. वचना पडे आमकां जो फ्री वेळ मेळटा आमी जेवचें खावचें आनी माय कळ्ळें प्रतिती मात्र सत्तावान तो पर्यंत तिगल सत्त आसता. नंतर ती कट्ट करूं जाता थंय. ताजो विचार करचो ना. तांगेल कल जालें आसतलें तांगेल सगळें केल्लें न्हय. आमगेल कर्तव्य जालें. आतां आमगेल कर्तव्य कळ्ळें आमगेल साधन करचें. त्या वेळार आमी ताबडतोब नामस्मरणा लागता. आमगेल पूजन की आमगेल स्वता खातीर कल करचें साधना तें करूं लागता. आनी एक मायेचें म्हळ्यार कळ्ळें सत असत विलक्षण. सत असत विलक्षण म्हळ्यार कळ्ळें सत हें परब्रह्म कायम आसता गोतस. आनी माय तशें सत असत म्हळ्यार कळ्ळें असत म्हळ्यार असत्य. एक फंत आसता एक फंत आसना अशी. तर ही ती सत असत विलक्षण ती माया म्हळ्यार तीच बद्दल कळ्ळें सांगूकय जायना. एक फंत आसता एक फंत ना. हांगा आतां माय आस की ना बा दिसना सुद्दां. एक फंत दिसता एक फंत दिसना. इलेक्ट्रिसिटी आसता ती एक मायाची आसा. तरी कोणें म्हणशा ती दिसना मग ते कळ्ळें पण ती इलेक्ट्रिसिटी कल करता ताजें हें दिसता न्ही. लायट पेट्टा ती फॅन लागता AC लागता हिटर लागता थंडी दिवसांतू तें सगळें दिसता. तें अनुभवा येता तें जाल्यार तांतूय शिरकून पडचें ना. शिरकून पडचें ना मात्र न्ही. प्रपंच जाल्लें की प्रतिती मात्र सत्तावान हें एक्क लक्षांत दवरात. आमगेल जाल्लें काम की ताबडतोब वेळ पकडका आनी वेळांत वेळ काण आमगेल साधन एक हें दिवका वेळ दिवका नामस्मरणाक. हाका सतत नामस्मरण ना तरी काम करतना सुद्दां नामस्मरण करका जाल्यार बाकी वेळा आमी एकली आशिल्ली की आमच्यान फरक पडला की ना हें कशें कळटा की आमकां एकांत आवडचें लागता. वी वेलकम अवर एकांत. लोनलीनेस न्ही अलोननेस एकांत. लग्ना मांडवांत वचूलेले तरके थोडे संत हांव पळयले ती आराम बशिल्ले आसतात तांगेल ध्यानांत. तांकां कसलो फरक पडना. कलकल म्युजीक लावन दवरलेलें आसता लोक नाचता ती हें करून कसलो फरक पडना. आरामान बशिल्ले आसतात. गप्प मारच्याक कोणें लागना. कोणें तीन जावं तांगेल कोणें शिश्य वर्ग येवन तांचल्याक जर उलयले ते आशिर्वाद दिता ती उलयता ती गायड करतात. पण आपण जावन कोणाल्या उलोवच्याक जास्ती वचनात. तांगेल आनंदान ते आसता ती. तशी आमी उपयोग करून आमी मायेचे उपयोग करून घेवन आमी मुखार वचका. मायेचे गुणधर्माचे उपयोग करून आमी मुखार वचका. आमगेल विचार ही एक माय आसा न्हय. आमगेल विचारांनीच आमी मार खाल्ला खरें म्हळ्यार. आमी उपजलता वळी आमकां सगळें आमी भक्त ना ती पयलीं भक्त आशिल्ले
आवसुगल पडटात आसतना आमी देवा म्हाका भायर काडी, हांव तूं केन्नाय विसरच ना, तुगेलो भक्त जाता म्हणून प्रॉमीस केलें. आनी आयली. याना पण हगूर हगूर ही कोणी हा नांव दवरलें शैला म्हणून. नप्रपुरत्या लग्न जायना पण आनीक नांव दवरलें शिवांगी म्हणून. तर हांव शिवांगी, हांव शैला, हांव अमुक, हांव तमुक हें आयलें. अशी कोर न्हू, हांव म्हळ्यार अमुक, हांव म्हळ्यार तमुक, हाजेंचें ध्यान लागलें आमकां, कळ्ळें. आनी तेमी ती हांव म्हळ्यार कोण की विंगडी, मुख्य म्हळ्यार विंगडी, हां युनीक. देवान तशें पळोवनचें जाल्यार प्रत्येकल्याक युनीकच केल्या. कोण्णा गेले झोळीतान खाली दवरनी जाल्यार आमकां वायट गूण म्हळ्यार आमगेलो बी कंपेर. आमी दुसऱ्यांगेले गुणाचेर मत्सर करता ती, दुसऱ्यांगेले दोशांची निंद करता ती. ताजे ऐवजी आमी दुसऱ्यांगेले गुण अंगीकार कर, स्वीकार करका, हां दोशाला दुर्लक्ष करका. आनी ते दोश म्हाका कल्ले दिसता ती मज्जान तुच्या आसत की कल ते दोश कित्याक म्हळ्यार दुसरे मुखावेले मनुश्य कानडिसी आसता. आमगेले दोशच आमगेले प्रतिबिंब ताज्यान पडटा त्या कारणांतू. आनी आमकां दिसता आमी तांगेले दोश दाखयले म्हणून. दोश आमच्यांतूच आसता ते असो. तर हे जे सगळे ही सगळी साधना, ही साधन सुद्दां मायाच आसा. साधन सुद्दां ही माया आसा. माये शब्द जर समर्थ म्हणटा ती, अरे तुका हें तांणी सांगल्या हें कशी निजपदा कडेन, सद्गुरूंगेले निजपदा कडेन वचूल्यार तद्रूप जावन वचका खंय, तशी तद्रूप जावंका लागता. ताजे खातीर मायेचे संबंध हें करका. माया निरूपणान तांणी सांगल्या की अनंत ब्रह्मांड ऐसी डिसाळे, मायेने रचिली विशाळे, ते तुमचे कृपेचे निबळे, विरती स्वानंद डोई. हां तर स्वामींनी जे काही इच्छिले ते पाहिजे अंगीकारले. हां म्हणून आता नाशिवंत काय म्या टाकावे ते माझं स्वामींनी सांगावे. माझं दातारे करावे आपण ऐसे. दातार म्हळ्यार सद्गुरू, हाच राखून दिना तो, सर्वस्व दिता. आमी जाल्यार आमी पुरे आमगेले दितात वे, केन्नाय दिना ती. हां आमकां 15,000 पगार आसल्यार आमी तातूंत 100 रुपया दान पेटींत घालतात आनी म्हणटात की आमगेले सगळे कुळाच हें करी म्हूण, रक्षण करी म्हूण. तोखल वॉचमन आस वे आमगेलो देव म्हळ्यार ईश्वरू. हां तशी ना. असले कले आमी एक तर मागू नये. आतां आमकां कळना कल्ल मागका म्हूण. तेमी ती आतां जर आमच्यान थोडो पुणी जर फरक पडला, आमी जर अधिकारी आसत आत्मारामाक, हां आत्मज्ञान मेळोवच्याक, तर आमकां हें कळका की आमगेलें मागणें पयलीं बंद जावंका, म्हळ्यार लौकीक मागणी बंद जावंका ती. आनी देवा म्हाका तुज्यांत एक करून घे, एकी मागणी. आनी म्हाका धीर दी, म्हाका यश म्हणना हांव, पण कायम म्हजे बाजूक म्हाका सहनशक्ती दी. कसली वायट परिस्थिती आसल्यार हांसता हांसता फेस करता तितली. आनी नामस्मरण हांव करता तें म्हाका चालू वरका म्हणून तें म्हाका मदत करी. नामस्मरण चुकलें की कान्ना धरून, कान्ना गेंड्यार धरून तूं परत हाडी. हां आनी नाम घेना जाल्यार सांग पळय, नाम घे, नाम घे. आपणी निद्दलतावळी तूंच बैसून नाम घेता. तुगल बद्दलची कृतज्ञता दिसका, ही बुद्धी तूंच म्हाका दी देवा. म्हाका कसलें कळना रे, हांव तुका शरण आयलां. हां शिष्योहम अर्जुनान सांगिल्ले वरी तशो उद्धव शरण आयला समर्थांक. हां आनी आमी समर्थांकच शरण आयल्यान तेमी ती ते गोमटे कोण सांगता ती. तर काल माय म्हळ्यार कहलें पृथ्वी आप तेज वायू आकाश सगळे ब्रह्मांडाचे जाल्ले. आनी आमगेलो देह हो सुद्दां हां त्या ब्रह्मांडाची प्रतिकृती आसा. रेप्लिका म्हणटात पळय तशी. नाभिस्थानान तूं हें आस आनी तांतूची सत्व रज तम आस. सत्व म्हळ्यार कहलें उत्पत्ती. हां ब्रह्मांडान तूं तें चल्ल्या सतत नवीन नवीन उत्पत्ती जाता, ताजी स्थित्यंतर जाता, ती चेंज जातात एवरी डे. आनी ताजो लयय जाता आसता. कितले लोक मरता ती हें करता ती. कोणें मर नाशिल्लें तर राबूक जागो आसनाशिल्लो. म्हळ्यार ही वेवस्थापन आसा मायेगली. माया इज गॉड. जनरेशन, ऑर्गनायझेशन आनी डिस्ट्रक्शन तेंच आमगेल्या शरिरांत आसा. करोडो पेशी आसा ती. नित्याक हजारो पेशी मरता ती, नवीन जन्मा येता ती. आनी तांतू बदल घडता. त्या प्रत्येकाक मनाची पेशी व्यापून आसा.
तावळा आमी मनन करचें म्हळ्यार साधक बाधक विचार करचो. आज जे सगळें आमी जे आयकलें तें खरें भई म्हणून आमकां दिसता. आमकां सगळें जें वेवस्था आसा तें कोण करता? तो माया रुपी ईश्वर करता आमचे खातीर. हे परब्रह्म कसलेंय करना. फक्त परब्रह्मा ध्येय केल्याक की हो ईश्वर कायम वरचो ना. ईश्वर शेवटी माय असती केन्ना पुणी त्या परब्रह्मात विलीन जावंच असो. आणि तो आमकां मदत करूं आयला. तावळ ताजी मदत घेवंक न्हय. हां, आमकां जर कले कळना, आमी जाणकार आले एखाद प्लंबर आगल काम आयल बा, तर आमी प्लंबर आपयतात. आमीच करूं बैसना ती कलेत पुणी गोंधळ करून घालतले म्हणून. प्लंबराक ज्या काम आसा तांकां आपयतात आमी. तशी कार चलोवच्या येना म्हळ्यार आमी ड्रायव्हिंग स्कूल जॉयन करता ती आनी शिकता ती. ताजे शिवाय कार भायर काडना ती. तशी हांतू मात्र आमी वेव्हारांतू हांव सगळें हांव कोण कलेपणी करूं वता तेणी मार खातात ते. तशी बिलकुलच जावं नये. तरी आत्तां सांगल्या हे माया भव सिंधूचे तारू, माया पाववी पैल पारू, माये विण उद्धारू प्राणी आसनाय. हां, माय आशिल्ली मी तिची द्वैत आस. द्वैत म्हळ्यार देव आनी भक्त. ताळ हांव सांगलें आमी जन्म आयल भितर आमी विंगड पडले. हां, कडे आमी पयलीं भक्त अशी अवसूल पडटा आसतना येवचे भितर आमी कल की विंगड म्हळ्यार की विभक्त जाली. विभक्त जावंचे म्हळ्यार कल्लें जो विभक्ती आसा ती त्यो आमकां लायलो. प्रथम विभक्ती म्हळ्यार कल्लें हांव, ही प्रथम विभक्ती. मागीर म्हाका द्वितीय विभक्ती माम यच्छ. हां, त्या द्वितीय विभक्ती कडेरी हांवें केल्लें मया कृता एतद. तशी हांवें केल्लें कडेर म्हाका जाय. मज्जान तूं सगळी सत्गुण भरल्या ती दुर्गुण दुसऱ्यान तुची. हां, कडेन मगलें हांव म्हाका मेळ्ळें की तें मगल जालें, वय की न्ही. आनी मयी म्हळ्यार कल्लें मज्जान तूं कल्लेच तें पळोवचें. हां, म्हाका सगळें जाय जाल्यार मज्जान थानू सगळें आयलें गूण. मज्जे खातीर सगळ्यांनी सगळें करता हें अपेक्षा आयल्यो आनी मज्जान सगळें गूण आसा ती. आनी हात जो शेवटी अहंकार जावन बसला तें पृथ्वी तत्व जड. तें रॉकेटाक जशी तो भायलो भाग पडना जाल्यार ताका चंद्रयान थंय उतरचें जायना, स्फोट जाता ताजो. तशी आमगे देह भायर पडचे वेळार ताजे पयलेंची देह सोडचे पयलें आमगेलें हे जे आसत आमगेलें फक्त सटल बॉडी मात्र वरका, बाकी सगळें देह हांगा पडटा ती. आनी तें कशी ताजें ज्ञान समर्थ कोण दिता आसत आमकां. हां, तें सांगता ती तुमी म्हणटा ती माया अशी हें करता तशी करता म्हणून, पण तिगेल उपयोगात सांगल्यात. माया परमार्थाचे अंजन, माये करिता जोडे निधान, माये करिता सावधान साधक स्वरूपी. माया सावधान म्हणटा म्हणून मुद्दाम कले चुकीच जालें की ताबडतोब आमकलेपणी नुकसान जाता. पण आमी अयो आमगेलें नशीब हांव कल्लें केलें तर अशी जाता नेगेटीव थिंक करतात शिवाय ताजे कले हें करनात. माये करिता स्वहित घडे, माये करिता भ्रांती उडे, माये करिता विघडे प्रपंचेची भान. प्रपंचाचे भान कमी करच्याक सुद्दां मायेन कोऑपरेट करका लागता. हां, माया म्हळ्यार भ्रांती आसा जाल्यार माये मितीची ती भ्रांती उडता. ईश्वरो सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् यंत्ररूढानि मायया. तशी मायेची यंत्रशे. हां, तशी माये मिती आमकां स्वहित जावचें आसा. माये विण ज्ञान कशें मेळटलें? माया जीवन सकळ जीवांचे. माये विण साधकांचे कार्य न चले. साधकांगेल कार्य अरे आमकां साधक म्हणटर की आमी खंय हें ना ती कळ्ळें आश्रम धर्म आमगेले जे आसा ती म्हळ्यार खंयच म्हणटात आश्रम धर्म हें कल्लें ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम आनी संन्यासाश्रम. हे चारय
मागशी काळांतू लोक प्रत्यक्ष करताले, खंय वच्चे असल्यार रान्ना वताले. आतां तशें न्ही. आमकां गृहस्थ आश्रमा इतले व्हड आश्रम ना खंय ट्रेनिंग दिवच्याक. जाल्यार आमगेल कलस वस्तू आमी मानतार जाल तरी एक्सटेंडेड गृहस्थ आश्रम भोगतात. आमी वानप्रस्थ आश्रमांत हेंच करनात. म्हळ्यार कल्लें आतां म्हगेली चेडवां सगळें कामार आसत, हें आसत, तांगेली काळजी करता बसतात. कसल्या काळजी करची, सोंड दिवे आतां. हांव तर ठरयलें म्हाका काळजी कोण कोण थकली हांव. कसलो उपयोग जायना शिवाय उलट ताजी डेट्रिमेंटल जाता तांकां सुद्दां. शेवटी तांकांच सांगका लागता आमकां यू डोंट इंटरफियर इन अवर अफेर्स म्हणून. अशी तशी माया आमगेली इन्सल्ट करता. म्हळ्यार कसलें आमी तांतान भायर पडका म्हणून ती मदत करता आमकां. वाय डोंट यू टेक इट इन द सेम सेन्स. तांणी आयल्यार तांकां सगळें करचें, कौतूक करचें, तांकां जेवणां घालचें, तांकां आवडचें सगळें करचें, वचून की ठीक आसा. परत आमी जावन हेंको कोण फोन करचें बिरचें करचें ना ना. आनी ताबडतोब आमी आमगेलें वाचन की हें की कसलें करचें तें करचें. नामस्मरण, ध्यान. ध्यान म्हळ्यार कसलें गेट कनेक्टेड भितर. तो बसला, हांवच तोच हांव, सोहम अहम सा, सोहम अहम सा म्हणटा बसला. ताल्ल्याची की आमी लक्ष दिव्या न्ही. तो म्हणटा हांव बसला मल्यार लक्ष दियात म्हण. लक्ष दियात म्हण. आमी जर एखादो पावण आयलो आनी ताल्या दुर्लक्षच केलें तो पाप वतर आपता मागीर. वचून सुद्दां आमकां कळना, वी डोंट बॉदर ऑल्सो. तशी तो परमेश्वरू खंय पूण निपून बसलो आमकां जाण येनाची आनी तो मदत करची सोडून दिता. तें आमकां कळना सुद्दां. पण आमकां कसलें अपयश येता. अरे तुमी ऑफिसा वता ती त्या सायबाक हांजी करता ती बरोबर. तो भितर बशील परमेश्वर आमकां सगळें करता आसत, उदराभरण करता आसत, योगक्षेम वहाम्यहम व्हांवता तो खांद्यार. तरी की आमी काळजी घेवन अशी शिकोवन बसता ती टोपली घेवन. तशें कोर न्हय आमी. तर माये विण परमार्थ जोडे ऐसे हे खंयच न घडे. माय ना जाल्यार माया सागरांतल्यान पोवच्याक एक्सपर्ट स्विमर लागता. आनी माया आमकां सद्गुरू हीच ती बोट. कित्याक म्हळ्यार ही निर्गुण माय सुद्दां निर्गुण ना ती, पण अदृश्य आसा. गुण भरपूर आसत तांत. गुण आसा ती अवगुण आसा ती मायेंतू. विद्या अविद्या दोनी आसत. द्वैत आसत, त्रिपुटी आसत, सगळें आसत. जाल्यार तीच आमकां मदत करची आसा. कित्याक म्हळ्यार ती डायरेक्ट परब्रह्मांतल्यान आयिल्ली आसा. तेमी ती कळ्ळें. तर तें आमकां पळोवंक आमगेलें आंग चलयता कोण तर जिवात्मा चलयता. जीव कशें जाता, परब्रह्मांत जो प्रकाश आसा ते आमगेल्या बुद्धींतू ताजे रेज पडटात आनी ते चमकता, भायर येता ताजो प्रकाश ह्या बाजूक. ताका चिदाभास म्हणटात. तो चिदाभास आमगेली बुद्धी आनी मेंदूच कॉम्प्युटर, मन कॉम्प्युटर ऑपरेटर आनी तें आत्मतत्व प्रत्यक्ष हें सगळें मेळून जो जिवात्मा तयार जाता तो जिवात्मा आमगेलें सगळें करता. तर मध्येची सगळी उपाधी वचूल्यार मात्र आमगेलो जो चिदाभास जो आसा, आमगेलो जिवात्मा आसा, ताका इच्छा जाल्या की आत्म्यांत एक जावंका जाल्यार मध्य हे सगळे अडचणी आसत मग त्यो कशी काडच्यो हें पळोवंका. सकळ मायेचे स्वरूप झाले त्यात तुझेही स्वरूप आले, होय की नाही. त्यांच्या माया योगियांची माऊली जेथील तेथे नेऊन घाली. आता माऊली म्हणा पण आवस चेडू हॉड जायना पडे आवस घेऊन बैसना बरोबर. त्या चेडलाक स्कुला घालतात. स्कुला घाल आयली ते चेड रडता करता पण कंपल्सरी थंय घालतात आणि ती परत येता. तशी आमगेली माऊली जी आसा आमकां शिक्षण दिता, आमकां शिक्षक दिता, तांतान शिकता म्हणून कंपल्सरी. आनी पयलीं रडता ती करता ती खडेरी बुदवंत मनुश्य असल्यारी अधिकारी असल्यारी कसलेय जर दासबोदाचो आनी हाजो जर फरक थोडो पूण आमचेर इम्पॅक्ट जाल्लेलो असल्यारी आमकां कळटा की ही माय आमकां शिकयता आसा, भिवन उपयोग ना. आनी तिगल कृप आसा म्हणून ती आमकां ट्रेनिंग दिता आसा. बिकॉज शी वॉन्ट्स दॅट वी शूड गेट द अल्टिमेट म्हणून. त्यामुळे ती आनी तें आमकां अल्टिमेट मेळ्ळें की ती पाप ना जाता. सद्गुरूंगल काल काणी सांगिल्ली
ते आमकां निळायेन सोडले तांणी. हां, वच मातान तूं वच. आनी आपण परत वता. गुरुजी कल्ल्याक तुमी परत वतात मगेल बोट सोड नाका ती म्हणटा, रडता साधक. जाल्यार ते सांगता, ना बाळा, एक बोट मगल शिरकलेलें तरी तुका इतलें बरें दिसलें, इतली ताकद तुका मेळ्ळी, तर हें फुल्ल गुरुतत्व सतांत तूं वच. अजिबात काळजी करूं नाका. तें हांवांचें मगल तत्वच तें. आनी म्हाकात वचका परत माय पांघरून घेवन बाकीच्यांक हाडूंक तें काम दिल्या. आनी तूं थंय केल्लें, पूण थंय राब, आनंद घे, मस्त वर्स कड्डेरी तुकाय आपण कामां लायता. पण हें जे एक पंत आमकां आत्मज्ञान जाल्लें न्ही, की नंतर आमी परतय येतात गुरुतत्वाच्या आज्ञेने. पण त्या वेळार आमी परत एक सेकंदा खातीर जरी ध्यान लागलें आमगेलें, की आमकां इतली चटक लागता, कसलें लक्षांत राबना, कल्ल्याचे उबडास सुद्दां जायना आमकां ध्याना बसली त्यावेळी. वेळ कितली जाल कळना आमकां. देश काल परिस्थिती कसलें कळना, आमी खंय बसल्यान म्हणून कळना. हां, परिस्थिती कसली आसा कळना, लक्षांत येना. हो गांव खंयचो, हें खंयचें स्थान आसत तें कळना. हां, आतां दुसरी कसली काम आसत की हें लक्षांत येना. पण एक क्षण आनी आमगेलें प्रारब्ध आमकां परत ताण हाडटा आनी सांगता काम करा तिना. तशें तें कामय करका. आनी काम करून जाल्लें की सत्तावान प्रतिती जाल्ली की प्रतिती मात्र सत्तावान. म्हळ्यार प्रतीत येईल तितले वेळ मायेचो उपयोग करून घेवचो. बाकी वेळार माय खंडीत करची आनी आमगेलें साधनेक लागचें. आमगेली जी साधना ती विद्या माया, ईश्वरीय माया. त्या ईश्वरागल पूजन करका आमी. सगूण ईश्वरागल पूजन करका. ग्रंथांचें वाचन करका. साधन म्हळ्यार नामस्मरण करका, श्रवण करका, संतांगेल संगतींत बसका, आत्मनिवेदन करका. प्रत्येक खंत आमी चिंतन मनन करका. हां, तें तांणी दिल्या. तरी आतां सांगतो तुजो खूण, तुवा नाशिवंत केले मदारपण, आता करिसी आळकेपण, तरी मज शब्द नाही. तर ते सांगता ती सकळ मायेचे स्वरूप झाले, त्यात तुझेही स्वरूप आले. तू सुद्धा ही मायाचेच. त्या मायेची देहाची मालकी म्हाका दिवन सोडी. हे इतुकेही आपुले मानू नको सर्वथा. आता सांगतो तुझं खूण, तुवा नाशिवंत केले मदारपण, आता करिसी आळकेपण. आळकेपण म्हळ्यार कलें चिकूपण, हातच राखून घेवचो. तशें कोर नाका. तशें केल्यार हांव तुका कलें सांगच ना, तरी म्हजो शब्द न्हय. मागीर म्हाका नांव दवर नाका की हांव तुका ज्ञान करून दिनी म्हणून. मगल इच्छा तुका ज्ञान जावंका जाल्यार यू हॅव टू कोऑपरेट. संग ती तुका नाशिवंत. खंयच्याचे संग जाता पळय, मायेचो संग जाता तो नाशिवंत आसता. पण थोडे संग आवश्यक आसतात. माया सागर त्या भोवऱ्यांत आमी शिरकल्यार आमकां भायर पडूं जायना. म्हणून मायेनेची ईश्वरी माया आमचे खातीर बोट घेवन येता आनी तांतू चडा ती. सद्गुरू स्वता सुकाणू घेवन राबता ती, बल्ली मारता ती. फाटीर आमकां बसोन घेतात काल सांगिल्ले वरी, आनी चुबूक चुबूक करून स्वता पावता ती आनी आमकां मुखार घेवन वता ती. तावळी तांगेल पूजन करका, तांगेल ध्यान करका. पयलीं एकदम परब्रह्मा ध्यान आमकां करूंक जायना, कल्ल म्हणून वतना तें. तर मध्येची पायरी आमी करपाची. इट इज स्टेप. तांणी सगुणा पूजा. पूज म्हळ्यार कलें की तांणी सांगल्या की हाजें कल म्हणटा ती ध्यान हें जावंका. आनी कल म्हणटात सहज वृत्ती आसता न्ही, सहज संचार, सहज हें मुक्तावस्था, सहज मुक्त, ती एकदम बरी अवस्था काय. ताजे नंतर ध्यानावस्था, बसशील कडेन तुमकां ध्यान लागचें आनी तुमी त्या परमात्म्यांत एक जावचें. तिसरी अवस्था कली की ईश्वरा प्रतिमे पूजन किंवा ग्रंथ वाचन, हें ते ती साधना. कळ्ळें हें. आनी अधमात अधम तीर्थयात्रा म्हण. तीर्थयात्रा करता बसल्यार दॅट मिन्स आमकां दिसता की देव हांग ना, देव थंय आसा, अयोध्येंत आसा, हांग आसा, थंय आसा. वचूं न्हय म्हूण न्हय, पर्यटन म्हूण वचचें ना. जाल्यार कितले काळ पर्यटन करचें, कितले काळ करचें. हां, आनी तुमी म्हणटा ती आमगेले पांय चलता ती, मात्ते चलता, तो सर पर्यटन कोण घेवया म्हूण. पण नंतर जेन्ना चल नाशी जाता त्या वेळार तुमकां दिसता तुमगेलें साधन चलतली.
इज इट दॅट इझी? अरे आयुष्यभर हांव सही करचें काम केलें बँकांत. आतां म्हाका एक सही करची म्हळ्यार एक फावट म्हाका सिग्नेचर डिफरन्स म्हणून परत घाल चेक कर. गो तसो हात थरथरता. तशी जाता. तर तें जायना, शक्य जायना. तेमी संगती तुका नाशिवंत जाल्यार निसंग शब्द अशाश्वत. मायेचो संग धरका, कल खातीर बरो संग धरका, सत्संग धरका, श्रवण भक्ती करका. श्रवण भक्ती म्हळ्यार संगची. सद्गुरूंगेलो सत्संग धरका, नामस्मरणा संग धरका, आत्मनिवेदन म्हळ्यार कल्लें म्हूण शिकून घेवका. तांगेल चरणांत बसून सगळें शिकून घेवका. जर निसंग, हांव निसंग जालो म्हळ्यार हो शब्दच. हांव निसंग जालो म्हणटलो, कोणें केन्ना निसंग जाल्लेलो आसना. हो शब्द सुद्दां उच्चारचे भितर, खंयचेय शब्द ही माया उच्चारचे भितर ना जातात. फक्त तातूंत अर्थ वरता. तो अर्थ आमकां कळका आनी त्या अर्थांत आमी डुबकी मारका. तीरार बसल्या भितर सांगिल्लें, नामाची आवडी चंद्रभागा तीर, चंद्रभागा नीर नाम तुझे. त्या नामान डुबकी मारका. तीरार बसून नुसतें आवड असून उपयोग ना. म्हणत नाही, ॲक्च्युली करा ती. म्हणून संग निसंगातीत होऊ निराळे. संगय नाका, निसंगय नाका, ताचो विचार करता बसचें ना. पण संग कोणाला धरचो? सत्संगाचो. नामा संग कायम करूं जाता आमकां. तशी संतांगेल संग. आमगेल पूर्व सुकृत जागृत जाल्यार आमी हाजो इतलो अभ्यास केलो म्हळ्यार तेमीत आमी अधिकारी आसत. म्हळ्यार आमकां संत समर्थ आसले संत हांतू ग्रंथांत आमकां कितले शिकयत आसत. ताचो आमी फायदो घेवका. निसंगातीत होऊ निराळे. आता पुढील निरूपण. आदरे करावे श्रवण, संगातीत होईजेल ती खूण सांगिजेल पुढे. इति श्री आत्माराम रामदासी विश्रामधाम योगी पावती विश्राम जये ठाई. त्या आत्मारामांतू, त्या मायेंतू सुद्दां योग्यांक सुद्दां विश्राम मेळटा, आराम आसता. आनी तांकां तसो आमगेले प्रारब्ध संपले की आमी थंय वचून मेळटात. प्रत्येक दिवस ध्यानांतू एक एक सेकंद कांय जायना. त्या ध्यान लावन बसतात न्ही, त्या सगळे स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण म्हळ्यार न्हीद, शून्यावस्था, ताज्याय भायर आसता महाकारण देह. महाकारण देह म्हळ्यार अहम, अहंकार न्ही, अहम. तो अहम म्हळ्यार चिदाभास. तर आमी ते हें पळयता ती कले प्रकाश जो आसता, तशी आत्मप्रकाश जो आसा, आत्म्याचो प्रकाश आसा, प्रकाशमय आसता, तेजोमय आसा, जाल्यार ते कल्ले करना. एक उदाहरण म्हणून ह्या हांतुले दुनियेंतले मायेंतलें उदाहरण दिवंक लागता. कारण ताजें खंयचें उदाहरण तें निरुपमेय, ताका उपमाची दिवच्या जायना. परब्रह्माक तेमी मायेंतली समजावंक जाल्यार शब्दांचो वापर करका. हेंच तांणी सांगल्या, कळ्ळें. तरी हांगा तांणी सांगल्या तें जें आसा तें निराभास हें तो प्रकाश जो पडटा बुद्दीन ठाव न्हू, ताजी रेज अशी येता ती. सूर्य त्या दिसा सांगिल्लें रामतत्वाचें, राम हृदयांतलें वाचून दाखयिल्लें की सूर्य आकाशांत आसता, ताजें प्रतिबिंब समुद्रांत पडटा. समुद्रांत पडलेलें तें प्रतिबिंब गोळ्याचें तेज इतलें आसता की तें तेज भायले वातावरणांत सगळे कडेन पसरून रंगीत रंगीत गोमटें जाता सगळें आकाश. तें चिदाभास. तशी आमगेल्याय हांतू तशीच आसता. आत्म्याचो प्रकाश आसता, तो आमगेल्या बुद्दीन ठाव न्हू, भायर पड न्हू, ताजी सगळी किरण आंगभर पसरतात. आनी तो चिदाभास आनी ती बुद्धी आनी मन आनी मेंदू आमगेलो जड, तो कंप्युटर जावंका, ते सगळे कोर न्हू. आनी शिवाय आत्म्याचो प्रकाश, हें सगळें मेळून जो जिवात्म जाता, जीव जाता, तो सगळे आमगेल्या देहाचे योगक्षेम पळयता. आतां हांगा दुसरो माया म्हळेलो संपूर्ण जालो. तरी हांगा आतां मुखालपंथ 3 आमी सुरू करुया. ब्रह्मनिरूपण. इटा म्हळ्यार 54 मिनिट्स जाल्ली, 55 जवळ जवळ जाल्ली. ताज नुस्तेंच हें करता. ब्रह्मनिरूपण म्हळ्यार कसलें, तर ब्रह्म म्हळ्यार नाशिवंत, एकम एव अद्वितीय, अज अजरा म्हांतारपण ना ताका, आनी अमर मृत्यू ना,
कळमें जन्माक येनी त्या सदैव आसता, कायम सर्वत्र आसता. हांग असं अमेरिकेन अशी जायना. आकाश आसूं फाव असं जाल्यार आकाशात पण लिमिटेशन्स असत, कळ्ळें. आनी कले समान आसता, समान सगळे करताची कुडकी काडूं जायना. ती थोडे हांगा दिले, थोडे थंय दिले, हांग हाडून गोजडी ठिगळ लायली अशें करूं जायना. कितले मस्त स म्हणून. आतां आमकां दिसता तर ताजोच एक भाग माय जावन आयला न्हय, कशें आयलो तो म्हणून. ताजो भाग येनी, ताजे प्रतिबिंब, ताजे स्फुरण जालें आनी ती माय तयार जाली. ती जायनीची. जशी मृगजळाचें उदाहरण दिलेलें. मृगजळ म्हळ्यार थंय उदक नाची जाल्यार चिके मात्याक तितली डेव्हलपमेंट जायनाशिल्ली मनाक. मन डेव्हलप, बुद्धी डेव्हलप जायना तिल्यांक. पशूंक दिसता थंय उदक आसा, कळ्ळें. मागीर तान लागिल्लें आसता म्हणून आनी धांवतात आनी मरून पडटात पाप. पण मनुश्यांक ज्यांक कळटा, मात्या वेळार अशी रेतीची लाट येता ती, पण आमकां गोत आसता की थंय उदक ना म्हणून. आमी धांवना ती, धांवना ती. तशी हें ती माया. माया आनी हें तरी सदैव आसता, सर्वत्र आसता, समान आसता. ताजो अनुभव कशें घेवचो? फक्त तादात्म्याने. तादात्म्य म्हळ्यार कसलें? आमी तांतूच डुबकी मारची, एक जावचें, विर्न वचचें. दुदान साखर घाल्यार दूद गोड जाता, पण ती साखर काडूंक जायना. साखर पुणी काडूंक जाय, दुदाक स्पर्श केल्यार आमकां कळटा, पंचज्ञानेंद्रियान हें जाता. पण हें तशें न्ही. हें जाल्यार गुरू नीच आमकां पेटोवंक, आमी तांत एक जाता ती. पण त्या परब्रह्म, ती माया परत आमकां सद्गुरू म्हणटा की मगल कामाक यो. आनी ते म्हणटा ती सुखे घालावे, तुका म्हणे गर्भवासी सुखे घालावे आमासी. तुझा विसर न व्हावा. कितले जन्म दी पण तुगेलो विसर जायनाशी पळ देवा म्हणून. तें सगळें जालें. कडेन तादात्म्यान ताजो अनुभव घेवचो, कळ्ळें न्हय. स्वताच ब्रह्मरूप जावचें. थंय हांव माया, हांव ब्रह्मरूप जाल्लो हें आसना, अजिबात आसना, कळ्ळें. तें हांगा आमी राबया. आनी मुखाल पंथा आतां ब्रह्मनिरूपण आसा. माया कशी अडथळे हाडटा, कशी सपोर्ट करता तें कळ्ळें. त्याग कल्मीत आमकां ज्ञान जायना तें कळ्ळें. आत्मज्ञान कल्मीत जायनी, कल अडथळे आयले. आमगेलो देहभाव गळणू पडना. रॉकेट असं तें एक एटमॉस्फियरांतल्यान दुसरे कडेन वतना ताजे भायले भाग गळण पडका, ती सटल भाग मात्र वचका. आमगेलें तशी जायना. तेमी ते अहंकार तरी पृथ्वी तत्व, तांतूय हांव हें करता, ह्यो हांव विवेचन करता. कोंकणी तूं हांक सांगया, तांक सांगया, कल्ल्याक समर्थ करून घेता असं ती. आमी कोण करतली? कस्टम कोण हांव? हो विचार येवंका न्ही केन्ना पूण. तर तेमी ती आतां आमी हांगा राबया आनी देवाली करुणा भाक्या की आमकां समर्थांनी रामागल कितली घुमटी प्रार्थना केल्या. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी, कल्याण करी राम राया. तळमळ तळमळ होतची आहे, हे जन हाती धरी, हे जन हाती धरी, दयाळा कल्याण करी. अपराधी जन चुकतची गेले, तुझा तुची सावरी, दयाळा कल्याण करी. कठीण त्यावरी कठीण झाले, आत्ता त्यावेळची ती प्रार्थना अजूनही तीच परिस्थिती असं. कितलं कठीण साधन करचें म्हळ्यार सोंपें नाही. सगळे जाण पाय त्या कुर्ल्यावरी, कळ्ळें. एक टोपलींत कुर्ले ओपन घेवन बशिल्ले कोळीणी. ती कोणकी विचारले, अरे हें कशी तूं अशें तें धांवन वचना तुवें कोणा चापती दर ना ना, त्याच एकमेकाल पाय ताणटा ती. तशी कठीण त्यावरी कठीण झाले, आता न दिसे उरी.
कोठे जावे काय करावे, आरंभिली बोहरी दयाळा कल्याण करी. दास म्हणे आम्ही केले पावल, दयेसी नाही सरी. दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी. कल्याण करी राम राया कल्याण करी. कल्याण करी कल्याण करी. ते रामराया घाल्या आणि समर्थांगल चरण आणतो. आम्ही हे विवेचन पुष्प दवरया, समर्पण करूया. नम पार्वती पतये हर हर महादेव. धन्यवाद धन्यवाद बच्चे. धन्यवाद धन्यवाद. धन्यवाद. व्हय कल्या मी कळना जाल्यार एकमेकाला डिस्कस करूया. कल्या म्हळ्यार हें दिसता तितलें सोंपें ना. जाल्यार आमी दास बोधणी स्टडी केल्लेली मी ती आमकां निदान ताजी चटक तरी लागता. तळमळ लागता. तळमळ होतच आहे ती जातकी ना पळया ती. तें जायना जाल्यार कल्ल्या जायना. आणि सगळे कोर न्हू त्यांची प्रतिती आयली की थंय कट्ट करची माया आणि आमगेल साधनेक लागचें. म्हळ्यार आमकां थोडो वेळ मेळका. आमी गृहस्थ आश्रमी आसा ती. आमीच आपण जावन गृहस्थाश्रमांत आशिल्ले मायेन हें सुन्नेल हातान दिवचें नाल्यार चेडवांगल हातान दिवचें. आई रिटायर होते आणि करचें. वय रिटायर जावंक आमी रिटायर जायना ती. त्यामी ती झगड जातात माईन तण सुन्नेन तू. माया माया म्हाका एक माईने एक बरोची मंत्र सांगलो. एक माई ती भयंकर स्ट्रिक्ट आशिल्ली, अशीच जावंका तशीच जावंका आनी सून मॉडर्न मेळ्ळी. तर तिने कल मंत्र सांगलो असं TMT लक्षात दवरात. TMT म्हळ्यार तू म्हणशील तसं. तू म्हणशील तसं, तू कशी म्हणता तशी हांव करता म्हणून. आणि थोडे तिगले थोडे मगले तशी म्हणना पण दे ऑल्सो कोऑपरेट न्ही. आम्ही आवस जाल्यार ती चेडू जाता ती. वय की नाही तशी. त्यामित आमी तशी कोण राब्या एकामेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत. हें सोवणाका ती वाट. कसले अडचण आयल्यार एकमेकांक सहाय करया, तांतान भायर पडया. अडचणी आमगेल घरांतूय आसा ती मस्त आसा ती. जाल्यार तांतू थावन स्विमींग सद्या हांणी म्हाका फाटीर घेतल्या देवाने सद्गुरूनी. त्या स्वताच पावता आसत हांव कसलें करना. तशी तुम्ही करा ती. सद्गुरूंक हजारो बोट आसा ती. प्रत्येक बोट ते प्रत्येकल्याक दिता कृष्णाल वय. प्रत्येक गोपीला एक एक कृष्ण आशिल्लो रास खेळटना. तशी प्रत्येक साधकाला एक आमगो सद्गुरू आसता. कॉमन आशिल्लो तरी तो सगळे कडेन वता आणि आमकां मदत करता. इतलें लक्षात दवरात. हां चला. नम पार्वती पतये हर हर महादेव. आत केन्ना मग मुखावल मंगळार हय 23 तारखेक न्ही. 23 तारीख कोरया न्हय 23 आनी 24 आणि 22 तारखेक ही ललितान म्हणलेली ती आजी येनी. पण त्या राम प्रतिष्ठा असल्यारी आम्ही भजन म्हणयेद, रामरक्ष म्हणयेद, कल्लय म्हणयेद. तुम्ही तिल्ल्याक इंडिव्हिज्युअल हाजेरी तुम कल म्हणचेस कोणाक आवड असल्यारी तांणी दिया ती. हवे ओके. म्हण त्या वेळाने आम्ही एक तास भरी कली पण आमगे सेवा म्हणून करूया. आणि त्या भावांत एक जाऊया आम्ही. मुख्य म्हळ्यार भाव आमचे वटी येता. लक्षात दवरात. नमस्कार सगळ्यांकय. चला. नमस्कार 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 नमस्कार. चल बाबा. आज कितवा 8वा ना. किती माणसं असतात ग? 20 एक जण असतील. हा? एक एकदा खूप असतात, एक एकदा
आता ती नवीन आहे आणि कोणीतरी ना तिचं लिंक पाठवलं, त्याच्या पुढे आणखीन रामाचे फोटो, काहीतरी गाणी, असं 2-3 होतं. त्यामुळे ते लोक बिचारे शोधत बसतात ना कुठे गेलं लिंक म्हणून. इवन मला तसं झालं. नवीन माणसांना कळत नाही गं, मग लेट होतो ना आणि मग सोडून देतात. मग चल जाऊ दे, लिंक लागतच नाही, नंतर ऐकूया असं करून. मध्यंतरी तू कशी काहीतरी तुला बघ करायचं होतं का लिंकच येत ना, मग सोडून दिलंस ना. हो मग. तेच डेट आज किती का डेट? 16 का ग? 16 नाही 17 ना. हा 17. आज बुधवार आहे का? हो. बुधवार आहे ना. हां उद्या गुरुवार आहे. हां 18 16 17 उद्या गुरुवार 18 शुक्रवार बरोबर. चल तेल लावून येते बघा. मगाशी मला मम्मी तेल लावायला येते. हो, मला पण म्हणाले. मी म्हटलं तिला आवडतं ना ऐकायला. कसं झालं ग बाळा? मस्त झालं, छान आवडतं पण. आणि देवाचं बोलताना तिकडे कसं राहिलं याच्यात अडलंय नाही ना, नंतर पण करता येतं ना गं. अरे आणि देवाच्या कुठे घरात गेलं? बोलताना एकटी बसलेली असतली, बरोबर ना. हां एकदा जाऊन बसलं तर Smart Hub, 3 items home. सॉरी मॉम, पर कार तो AV7 star. चल तेल लावून येते, नंतर बघूया. मान गए बेटा, तू पर बघ अंडरटेकिंग का आप ही ने तो वादा नवी मुलगी का हर मन जिंदगी में लागेल. सिर्फ एक ही बार बनता है. घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर एक अल्ट्राटेक. गुड मॉर्निंग डॉक्टर. अरे आठवं कुठे गेलं ग? जब तक कोलगेट मैक्स फ्रेश से ब्रश नहीं करोगे नींद फीचर नहीं करोगे. आठवं कुठे गेलं? आत्ता रेकॉर्ड केलेलं कुठे गेलं? बघ